सरकारान पंचायतीचेर प्रशासक नेमपाचो निर्णय घेतला। सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागासवर्गीय आरक्षणाची ट्रिपल टेस्टची अट पुराय जावंक नाशिल्ल्यान सरकाराक हो निर्णय घेवचो पडला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही माहिती दिल्या। वेंचणुको पावसाळो जावन 3 म्हयन्यां उपरांतच जातल्यो अशेंय मुख्यमंत्री सांगता। सध्या आशिल्ल्या पंचायतीचो प्राझ 19 जूनाक सोंपता। ट्रिपल टेस्ट घेवन अहवाल दिवचो अशी शिफारस करून सरकारान वेंचणूक आयोगा कडेन फायल धाडिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता। पंचायत निवडणुकीचेर सरकारान एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाचें ठरयलां। पावस असल्या कारणान आमी 3 म्हयन्यां निवडणुका पावस जाल्या उपरांत घेवच्यो आनी ट्रिपल टेस्ट करपा खातीर कमिशनान ताजेर वर्किंग करचें आनी ट्रिपल टेस्ट घेवची आनी रिपोर्ट सबमीट करचो। ही सगळी रिकमेंडेशन्स घालून फायल इलेक्शन कमिशना कडेन धाडल्या। सो इलेक्शन कमिशनान आपणी हो निर्णय घेवपाचो।